Kaal Azz Ani Falya, powered by Father Mulla Hospital, Konkani, Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings, Mangaluru, Rexon Center, Mangaluru, Manasa Water Park, Pilikula, and MCC Bank. Kaal Azz Ani Falya. Daijiworld TV 24/7 च्या सर्व वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. काल आज आणि फाल्यां ह्या कार्यक्रमाच्या ह्या विशेष अंकड्याक तुमकां स्वागत करता. हो अंकडो विशेष कित्याक म्हणून सांगूंक आशेता. फाटल्या थोड्या वर्सांतावन आमच्या मंगळूर प्रदेशांत सबार नवी कार्यक्रमां मनोरंजन क्षेत्रांत आमकां अनुभव करूंक मेळ्ळ्यान आनी आसा केल्ल्या सबार कार्यक्रमां पैकी एक कार्य लोकां मोगाळ जालां, नावाडदीक जालां आनी एक विभिन्न शैलीचें कार्य आमकां पळोवंक मेळ्ळां आनी तें कार्यक्रम जावन आसा कोंकण फिएस्टा. आज हांगासर ह्या कोंकण फिएस्टाचें मास्टर मायंड एक ASMC वय आपुरबायेचें कार्यनिर्वाहक, एक फॅशन डिझायनर, इन्फ्लुएन्सर, एक्ट्रेस, ऑल इन ऑल हांवें म्हणूं येता तें एक ऑलरावंडर मल्टी टॅलेंटेड पर्सनॅलिटी आमच्या मदगात आज आसा हेरा पिंटो. हेरा, तुका आयच्या ह्या कार्यक्रमाक म्हजो स्वागत. देव बरें करूं. थँक यू सो मच. दॅट इंट्रोडक्शन वॉज अनएक्सपेक्टेड. रायट. तशेंच आमच्या सांगता आनी एका पुरबायेचो सैरो आसा. आमच्या समाजेंत मस्तू कामां ताणें केल्यान, मस्तू बरीं कामां तो करनच आसा. ताचें काम इल्लें कश्टांचें म्हूण हांवें सांगीत, तरी पाटीं तो पळयना, धैर्यान तो फुडें सरता आनी अशें सबाराच्या जिवितांत एक बरवशाचें किर्ण जावन ताणें बरो वावर केला आनी तो जावन आसा रिया फाउंडेशनाचो फाउंडर मुखेली ॲश्ली फर्नांडीस. ॲश्ली, थँक्यू रोशन. म्हजो दैजी तुकाय मोगाचो स्वागत. बरें, आतां आयचें हॉट टॉपीक इज कोंकण फिएस्टा. मोगाचें न्हू, येदोळूच ऑनलायन सबार प्लॅटफॉर्मांचेर आनी सक्कड कडेन आमकां हेंच आयकूंक मेळटा. विग्गींच्याकच आमच्या मंगळुरांत कोंकण फिएस्टा सीझन 5 आसा म्हणून. आतां कोंकण फिएस्टा म्हणटना एक काळजांत ऑटोमॅटीक एक्सायटमेंट आमकां आरंभ जाता. कोंकण फिएस्टा हे फावटी नोव्हेंबर 2 सुर्या वुड्स मारोळी हांगासर 5 वरां थावन. पोस्टर्स तुमी येदोळूच सक्कड कडेन पळयलां जावंक पुरो. आतां सीझन 5 आमकां कळीत आसा खंयचेय ते कार्यक्रम जावं वा TV शो जावं वा इवन थोडे मुवीज जावं सड्ड म्हळ्यार 1-2 सीझन, ताच्या उपरांत सकाळीं न्ही म्हणचें आनी हे कार्यक्रम गेले, सड्ड म्हळ्यार 2 सीझन पळयत मागीर तें पळोवंकूच जायना. पूण कोंकण फिएस्टा केदाळा तावन आरंभ जाला. हर एक सीझन वायज आमी मुखार वता आसतना बरेंच आमकां अनुभव करूंक मेळ्ळा आनी ह्या कार्यक्रमाद्वारे सबार फॅन्स आमच्या हेराचीं जाल्यांत मात्र न्ही आमच्या एका सिटींत प्रोग्राम्स वा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बरी वाडल्या आनी हाका कोंकण फिएस्टा एक कारण जावंक पावलां म्हणलो म्हजो एक भरवोसो. देखून आतां सीझन 5 आमी मॅट तेंकून आसा. हेरा, तुवें म्हाका सांगचें तुजी जर्नी कोंकण फिएस्टा कशें आरंभ जाली, कशें इतले सीझन्स तुवें सक्सेसफुली काडले, एका फाटल्यान एक काडचें मेळट तुका, कशें तुवें तें धैर्य काडून गेलें, इल्लें सांगीत गे. धैर्याचे विशय गुर्तू ना म्हाका. एवरीथिंग इज अ डेस्टिनी म्हणून सांगतात. सो हांव एन्जॉयड द जर्नी हियर. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट अ बिग शाउट आउट टू जीवन गट्टी आणि शरद कुमार. काल्याक म्हळ्यार तांणी एक कोंकणींत एक इव्हेंट करया या कोंकणी समुदाया खातीर एक इव्हेंट करया म्हणून म्हाका 1-2 वर्सां जावन म्हज्या फाटीक पडले. देन फायनली 2018 कोंकण फिएस्टा वॉज क्रिएटेड. सो फर्स्ट सीझन आमी 2018 केल्लें. ताच्या उपरांत सेकंड सीझन जस्ट बिफोर कोविडाच्या पयले, सेकंड सीझनाक पावतना हांव शरद आनी गाठी तीन कोणशार आसल्या. बट म्हाका लॉर्नाक एक म्हज्या ब्रँडाच्या अंडर एक आडीजे म्हणून एक आशा आसल्यान हांवें सांगलें ओके कशें कोंकण फिएस्टा केला. सो ह्या वर्सा तशें क्लब करून लॉर्ना भायर काडलें. मागीर कोवीड सुरू जालें. ताच्या उपरांत 3rd इयर अगेन शरद कोलॅबरेटेड. मागीर दुबयंत आमी केलें 3rd सीझन. 4th सीझन लास्ट इयर लास्ट सीझन वॉज अ लिटल काले म्हणटात इट वॉज
टर्निंग पॉइंट नॉट टर्निंग पॉइंट इले डिफिकल्ट आले डिसाइड करूंक दुबईची म्हणटात दुबईत जाय म्हणून हांगाची म्हणटात हांगा जाय म्हणून आमी पोलकान गेले बट वी डिसायडेड आय थिंक हांगा करच्यार बेटर कारण आमकां बिगर ऑडियन्स मेळटात आनी हांगाच्या लोकांक दुबई मुस्त इव्हेंटां जातात ते एन्जॉय करूंक एंटरटेनमेंटाक मुस्त अवकाश आसा बट हांगाच्या आमच्या लोकांक व्हडल्या आर्टिस्टांक पळोवचे ह्या येवन एका कम्फर्टेबली बरें करून एन्जॉय करूंक अवकाश मुस्त उणें आसा देखून आमी चिंतलें आमी आनी कालें केल्यार कोड्याळांत करचें म्हणून सो मार्क रेवलॉना कारण आमी फर्स्ट टायम ताणें कॉन्सर्ट केल्लें इट वॉज ब्युटिफूल सुबीत रितीन आशली मंडो उलयता आसा बिकॉज वॉज एन्जॉयिंग द इव्हेंट सो तशें सो सीझन 5 इज हॅपनिंग ऑन द 2nd of November. ऑसम. सो आतां तुवें हिस्ट्री आमकां एक सांगली आनी पळोवंक गेल्यार नोव्हेंबर 2 आनी लगभग 25 दीस नात गी म्हणून 23 days. वय डेज आर फ्लायींग फास्ट. तर हेरा तुजे लागीं हांवें विचारचें आतां कोंकण फिएस्टा सीझन 5 एक्सायटमेंट मस्त आसा म्हाका आनी केवडा आसा आदल्या वर्सा तुजें सीझन 4 जाल्या उपरांत आय डोंट नो हांवें तुका कॉल केल्लें गी मेसेज घाल्ली इट वॉज रायट द नेक्स्ट डे कित्याक गे म्हळ्यार हांव त्या दीस एका प्रोग्रामांत आहली आनी थंय कोण सक्कट म्हाका मेळोन आहली थंय काली तुज्या कोंकण फिएस्टा विशयान उलोवन आहली दे वर ऑल कमिंग एंड टेलिंग थंय पार्टी जोर आसा हॅपनिंग जावन आसा आनी मार्क रेवलॉनाचें परफॉर्मन्स बारीक हिट जातात आसा म्हणून अँड इट वॉज मच एप्रिशिएटेड मस्त जाणांनी त्या विशयान मस्त उलयलां आजुनी उलोवनूच आसात सो आमचे सीझन 4 आमी डायजेस्ट करतना दोळे धांपून उक्तें करतना सीझन 5 25 दीस उरल्या प्रिपेरेशन मस्त जातें आसा तें आमकां कळीत आसा सो आतां सीझन 5 आतां न्हू आमी कितें विभिन्न एक्सपेक्ट करीत वॉट मेक्स सीझन 5 डिफरंट दॅन द ऑल गुड फन वी हॅड इन सीझन 4. Right. First thing first, of course we are going to expect a lot more fun this time. Most elements आमी add केले आसात. The lineup हांवें चिंतून विंचून आमच्या टिमाच्या आनी we have created this lineup. ते नाही आसता something that is constant with us from day one of Konkan Fiesta is Ria Foundation. सो हर एक वर्स आय थिंक एक वर्स मात्र आमी रिया फाउंडेशन वांगडा टाय अप करून नातले त्या वर्सा आमी चिल्ड्रन विथ कॅन्सराक एसोसिएट केल्ले देन फॉर एवर वी हॅव बीन विथ ऑन एंड ऑफ कोंकण फिएस्टा वी हॅव बीन विथ रिया फाउंडेशन सो ह्या वर्सा वॉट इज मोर एक्सायटींग इज एका वर्सा थावन 7 Notes बँडाचे क्रेज सगळ्यांतल्यान आसा सोरो दुकोता उजो वडा सोड भुरगीं आणि ॲक्च्युअली काल जाल्यार ही सत विशय लास्ट इयर इव्हेंट जावन येताना एका आय थिंक 70 or 80 वर्सांचो एकल्या ददल्या मनशान म्हाका सांगलें हेरा नेक्स्ट इयर 7 Notes काडणे म्हणालो हांवें सांगलें तुजी खुशी जावं म्हणलें बिकॉज आय ऑलरेडी हॅड इन मायंड म्हाका नेक्स्ट इयर 7 Notes धाडूंक आसा म्हणून आनी फर्स्ट टायम तांणी कोडयाळाक येवचें सो ते एक आतुराय मुस्त एक्सायटेड आसा मुस्तान एक्सायटेड आसा 7 Notes म्हणटाना टिकेट आमचे सदां सेल आउट जाले ते न्हय आसता आमी लविटा लोबो इज अ व्हेरी गुड फ्रेंड ऑफ मायन एंड एन अमेझिंग सिंगर 8 वर्सां उपरांत ताणें कोडयाळान परफॉर्म करते आसा ताचे कॉन्सर्ट सो आनी लविटा आनी हांव आमी कित्याक उलयतात आसता ह्या इव्हेंटाक एक ते बिजी आसता नाजाल्यार बजेट वर्कआउट जावन ह्या काले मदीं जावन बट आय सेड ह्या वर्सा तूं येजेत बिकॉज इट इज सीझन 5 एंड आय नीड यू देर एंड वी मेड इट पॉसिबल ऑफकोर्स देन रिदम मेट्स आसात माय फेवरेट बँड तांची एनर्जी इज क्रेजी एंड नेक्स्ट लेवल सगळ्यांक हिना सयतात सो रिदम मेट्स इज अनदर लायन अप फॉर मी ते नाही आसता एक स्मॉल ॲक्ट कीर्तन मास्करेनस तो सोलो बँड इंडिया म्हळ्यार ताचे कडेन पुरो इन्स्ट्रुमेंट आसात पियानो आय थिंक माउथ ऑर्गन गिटार ड्रम्स आनी खाले म्हाका आय एम नॉट शुअर कितले एक्झॅक्टली इन्स्ट्रुमेंट्स आय थिंक 10 की 7 इन्स्ट्रुमेंट्स एकलोच तो क्लिप अप घालून तो प्ले करता सो ते एक युनीक टॅलंट म्हणून सांगता कोडयाळांत कोणा कडेन ना ही रँक्स आय एम गोइंग टू आय थिंक इन सोशल मिडियाचेर आमी ऑलरेडी घाल्ले आसा सो वी हॅव हिम ताच्या टू ब्रास बँड आसा काल ब्रास मुखार येताना इल्ले वायब जायना आमकां ब्रास बँड आयल्यान आमकां हेराचे स्टेपी कळीत आसा ब्रास बँड आयल्यान हेरा इज ऑन द डान्स फ्लोर नो डाउट कितलें काम आसल्यार दॅट इज ट्रू आनी खंय मनी काल पोलिसाचे उपाद दिवन बँड बंद जाल्यार म्युझिक बंद जाल्यार ब्रास बँड आसा ओ सो दॅट इज परमिटेड गे ब्रास बँड वील फायंड आउट डेफिनेटली ओके आनी तेने आसता वी हॅव
the very dynamic VJ Dixon leading the show as an MC. Awesome. So तुझे आर्टिस्ट लाइन अप पळयतना इट इज लायक तुवें सकट बेस्ट अंक ह्या पुढच्या सिजनांत हाडन घालाय म्हणल्यार बरी आसा. इट्स लायक नेक्स्ट सिजन मुसा राखचें नाका सकडांक ह्या पुढे कितल्या जाणांक जाता तितल्या बेस्ट परफॉर्मर्साक हाडून दवरया म्हणून हेरान बरें एक्सायटमेंट क्रिएट केलां. आतां हेरा आमी येदोळस हिस्ट्री उलयल्या. एक झळक आमी पळोवन येवया. पटले सीजन आमचें कशें जालें गे म्हणून एक व्हिडिओ आमी आमच्या विक्षकांक दाखोवया. Hey guys, Konkan Fiesta season 4. Okay, Era. Look at the hard work. Coming to terms with a broken heart, I guess that sometimes good things fall apart. I am super excited because the rush of people and the excitement people is getting me excited. Fiesta, let's rock. I guess that sometimes good things fall apart. ओके सो आमकां एक लास्ट इयर कोणाक सकड कोंकण फिएस्टा मिस जाल्लें तांकां एक झळक मेळ्ळी आनी ती झळक पळयतना नेक्स्ट आमी कितें एक्सपेक्ट करयेत म्हणून एक अंदाजी आमच्या मोतींत आतां आयल्या. आतां फोकस इल्लें शिफ्ट करया. येदोळूस हेरान उल्लेख केलो आमच्या रिया फावंडेशनाचो. म्हाका एक मोतींत सवाल. हेरा आमच्या समाजांत साबार वेलफेअर असोसिएशन्स वेलफेअर ऑर्गनायझेशन्स आसात, साबार NPOs आसात, साबार NGOs आसात. बट वाय डू यू चूज रिया फाउंडेशन एवरी टायम? What Ashley and Kirtana do at Ria Foundation is something close to my heart. Actually, as sakali tuka pointers जावन दिवन आसतना I just sat back. Ria Foundation खाल्याक चूज केल्लें आमी म्हणून. म्हज्या आनी Ashleyची वळख कशी जाली? I can't remember. Honestly, म्हाका उडास ना. But I know the fact that special children are close to my heart for some reason. आनी तांच्या होमाक गेल्या रिया फाउंडेशनाच्या होमाक कुलशेखर शक्तीनगर आसा थंय हांव गेल्या. ती कितल्या सुबीत रितीन तांकां त्या भुरग्यांक पळयतात, तांकां जेवण जावन दी, मेनली एज्युकेशन म्हणटना तांकां समजोंक इल्लें कस्ट जावंक पुरो बट पेशंटली हाव द टीम रिया फाउंडेशनाची टीम तांकां कशें एनकरेज करता. आय वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय दॅट. ते न्हय आसता एज्युकेशन न्हय आसता दे आर इन टू आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल. तांकां डान्स परफॉर्मन्सीस जावं दी, कल्चरल जावं दी, आर्ट वर्क ऑफकोर्स ताच्या विशयी चड Ashleyच उलयतालो. सो वेन आय सॉ honestly, Ashley, do you remember how we met? Yes, I do. At the pop-up market, one random question. Which is actually happening from tomorrow. That's right. It took us the Konkan Fiesta 5th season for Hera to To realize finally remember when we through first Ashley. काही मिळिल्ल्यात गे म्हणून. Okay, yes Ashley, carry on. So, yes, I mean, it's always special to be associated with Hera. For the only reason is, there's a lot of purity in her. Not only in terms of the special children, but anything that she does. If she is hosting a program, or even if she is, conducting Konkan Fiesta, she always wants to give. And she wants to give so much that, it's not like only she should be happy. She wants the entire town to vibe, to have the same fun that she's seen somewhere. So that makes Hera's involvement so special. And coming about Ria Foundation is a lifetime care home for the children with special needs. We are one of the first lifetime care homes to set up in Dakshin Kannada. So the whole thing is there are a lot of special schools, but the biggest question is what's after school. As parents are aging, there's no place for these children to go, and the biggest concern for every parent is if something happens to me, who next? And that's where Ria Foundation came in. And why Ria Foundation loves being associated with Konkan Fiesta is because usually when you think of an NGO, you think, sad, poor thing. We want to be a vibrant NGO. We make sure that our kids have fun. And we like to be associated with the Konkan Fiesta. For the only reason is because our kids go there and get to, dance with everyone, listen to the music. So they're part of the society. They're having as much fun as you and me are having. So thanks to Hera, for involving these kids and making it so special for them. That's wonderful. But what I want to understand here is, Ashley, when you say kids, what kind of kids? Or are we only speaking about kids at Ria Foundation? Illen clarity to endi vedgi. Is it kids only setup ki? Kids is, pronounced wrong. I mean, because when we talk about special children,
they're across ages, but then the intellectual ability of theirs is like a child. So you eventually call them kids for the only reason is because when you associate kids, you associate to purity. True. They're very humble, they're very, always loving. So by default, it's kids, but yes, we deal with people with disabilities, especially intellectually challenged. Okay. Now at Ria Foundation, आमकां एक समजून शकता तेरा, what is your strength currently? Currently, we have 37 residents Okay. and 15 staff supporting them. We work okay. 365 days, 24 hours, round the clock with these children. Okay, and what kind of activities do you do when you say, do you only take care of them, and you said you want your kids to have fun, you want them to enjoy as much as the others do. So what are the activities that you basically when we started off, we thought, we'll keep them indoors. I mean, I was inspired from this movie called Mr. India. So whole idea is, you have a bunch of kids and every day is fun. So that's how it starts off. But then we realized this fun is not being within four walls. So we make sure we give them a lot of social exposure. You see our kids at the beach, at the mall, they're out there living their life. So it's basically like any other house where you have children. So like parents, we make sure that, you give them the maximum exposure. Tanka kitle bair wasung melta, title happiness, tanka social, awareness yata. They're able to, relate to people. So most of our kids, now that people have started seeing our children in social gatherings, there's a lot of awareness. They know that, there used to be a perception that they're very aggressive, or now they know that, they're very loving and people come talk to our children. So it feels very, very warm. वंडरफुल. तर मोगाच्या विक्षकांनो, आमी रिया फाउंडेशन असो एक स्पेशल व्हिडिओ हांगासर प्ले करूंक आशेता, कित्याक म्हळ्यार ॲशली ताणें आमी मस्तो आयकलें, तरी आमकां एक आशा आमच्या सकट विक्षकांनी तांचो एक स्पेशल व्हिडिओ पळय जाय म्हण. सो लेट्स हॅव द व्हिडिओ ऑफ रिया फाउंडेशन. ಈ ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇವರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುಲಶೇಖರದ ಕೋಟಿಮಾರದಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಮನೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತ NGO ರಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಶೆಲ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ CC ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್, ಪ್ರಿಂಟರ್, ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ऑल रायट. सो आमी रिया फाउंडेशनान करचें बरें काम पळयलें आनी तुमच्या मोगाच्या किड्सांक आमी पळयलें. तांकां पळयतना एक तोंडार हांसो येतात न्ही घेरा. येस. सो आय लायक हाव आमच्या कोंकण फिएस्टाचें एक तुवें टॅगलायन बरें दवरलां, क्रिएटींग गूड फन फॉर अ बेटर टुमॉरो. सो वॉट एवर यू डू इट फॉर अ कॉज. इट इज नॉट मियरली एंटरटेनमेंट, खाली येवन गम्मत करून मजा करून पाटिवेचें न्ही. तातूंत कितें ते प्रोसिड्स आसात तें तूं एका बऱ्या कॉजा खातीर दिताय. आतां इल्लें ऑन अ पर्सनल नोट उलोवचें तर हेरा, एक पर्सनल क्वेश्चन फॉर माय इन्स्पिरेशन. तुका इतली एनर्जी येता काय इंता म्हणून? Yes, Ashley also has this doubt. I think I'm just passionate about what I want to do, and there's something else that is the force that is behind me and with me. Of course, one is the Almighty God. They nahi asta, then my people, that is my husband Marvin, then I have Sean and other people, Ashley, so well-wishers, mustan asat hera tu kar ami asa patlan. So that what makes me go forward, and I want to, and like Ashley noodles sangale bari tane kahingi pale ille, tane kahingi enjoy kela. So अंगाच्या आमच्या लोकांनी ते एन्जॉय करी जे म्हणून मुझे एक व्हड आशा. कोंकण फिएस्टा इज ऑल अबाउट दॅट. म्हाका जाय जाल्यार 500 रुपये टिकेट दवरयेत, 1000 दवरयेत, कित्याक म्हळ्यार आतां 7 नोट्स येताना तांचे कॉस्ट गोंयच्या बँडाचे कॉस्ट सगळ्यांक गुत्ता आसा, ते लाखांनी आसा. ताच्या इड्यान तांकां त्या लाखाचे बँड येताना तांकां लाखाचे प्रोडक्शन जाय पडटा, आनी स्पॉन्सरशीप रेस करचे इट्स नॉट एन इजी टास्क. तरी पूण हांव कितें ते हें दवरलें आसा की कोंकण फिएस्टाचे आमी टिकेट दवरता, काल्याक म्हळ्यार आमकां कॉजाकी दिवंक आसा, आमच्या प्रोडक्शनाकी जाय पडटा. हांव आतां 100 रुपीज 300 काले करता, ते पुरा रिया फाउंडेशनाक वचनात, ते प्रोडक्शनाकी येतात, फाउंडेशनाकी येतात, देन देर आर सो मेनी अदर इन्वॉल्व.
So the energy is just my support, my people, and my faith in God. अमेझिंग. तर आतां तुवें म्हळें टिकेट्स दोरीजस पडटा तरी आमकां साबार स्पॉन्सर्सांची गरज आसा. सो हे पोटी कोंकण फिएस्टाक हू आर आर स्पॉन्सर्स? हॅव यू मॅनेज टू फायंड गुड स्पॉन्सर्स or have there been people who have told yes Hera तूं मुखार वच आमी तुका सपोर्ट करता आमी तुज्या सांगात एसोसिएट जाता? How is the willingness and support of our there people? are two things to it. Exactly same सांगची मुस जाण आसात. सांगले उपरांत करिनात आनी आसात सांगले उपरांत पाठिंबो दितात. सो हे पावटी हांव चिंतलें की सीझन 5 आमचे ब्रँड ऑलरेडी व्हडले जाला आमकां बरो सपोर्ट मेळटा. हांवें एक्सपेक्ट कितलो तितलो मेळ्ळो ना बट हांवें खंय तावन चिंतूं ना पळय सपोर्ट येता म्हणून म्हाका थंय तावन सपोर्ट आयला which is very beautiful. I think in 1 week's time आमी आमच्या सोशल मिडियाचेर आमचे पार्टनर्स कोण एसोसिएट्स कोणे आमकां सपोर्ट केल्ले आसा तांचे पुरा ब्रँड एडवर्टायजमेंट जावन दी कित्याक तांणी दुडवान या खंयच्याय वाठाराचेर आमकां सपोर्ट करता आसतना आमी एज अ इन्फ्लुएन्सर or as a person in the media or in the community, it is my duty to promote them and give back the business. So I think in एका हप्त्या टायमार आमचे पुरा कन्फर्म जाल्ल्या उपरांत हांव सगळ्यांची नांवां आनी सगळ्यांचे ब्रँडिंग हांव प्रेझेंट करतलें. बरें. तर मोगाच्या विक्षकांनो आमी आमच्या कोंकण फिएस्टाचो एक प्रोमो व्हिडिओ पळया. साबार तेंमतोन आमकां बॅकग्रावंडार तें कोंकण फिएस्टा आयकूंक मेळ्ळां. तर आतां आमच्या सकट विक्षकां खातीर आमचो प्रोमो व्हिडिओ. Konkan Fiesta, Konkan Fiesta, Konkan Fiesta, it's time for carnival. Konkan Fiesta, Konkan Fiesta, Konkan Fiesta, come feel the festival. ओके. सो आमच्या प्रोमो व्हिडिओर आमी परत तें एक स्क्रीन पळयलें. सूर्या वुड्स मरोळी 2 नोव्हेंबर म्हणून. आतां 5 PM ऑनवर्ड्स म्हण तुवें घालाय हेरा. हांव आनी तूं एकाच इंडस्ट्रींत आसा आनी आमकां कळीत आसा आमचें स्टँडर्ड टायम म्हणटा आमी इंडियन वा मँगलोरियन स्टँडर्ड टायम 5 वरार म्हळ्यार 6 वरार येवचें, 6 वरां म्हळ्यार 8 वरार येवचें. आतां 5 PM ऑनवर्ड्स म्हण तुवें घालाय देखून will Konkan Fiesta actually start at 5 PM? Actually Konkan Fiestaचे फन एक सदां 3 वरार तावन सुरू जाता हर एका वर्सा. काल आमचे बार काउंटर ओपन आसता, फूड काउंटर्स ओपन आसतात. साऊंड चेक जातानाय आमी नासोंक स्टार्ट करता. ओके. So the vibe and the fun starts from the previous night तुवें सांगिता. All right. But technically आमी आतां लाईन अप आमी करता. लायक आतां 5 वरार म्हणटाना 5 वरार सांगया 6 वरार लोक येता म्हणून न्हय. 5 वरारचे आमचे लाईन अप स्टार्ट जाता. बट लास्ट इयर पावस आयिल्लो. अर्ध्या घंट्या खातीर खंय नातलो पावस आयलो. बट थोडे फावटी ते बरें आखी म्हूण सांगी येता वी कूड कवर अप सम हाव. बट तशें जाता ना डिले ऑब्वियसली जाता. बट तेन्ना आमकां लोकांचो सपोर्टी मस्त सुबीत करनासलो. VIP आमचे झोन एक आसले. VIPक सायडीक घाले म्हळ्यार आल्या पुरा लोकांक VIP झोनाक धाडले बिकॉज लोकांचे प्रोटेक्शन ऑल्सो वॉज इम्पॉर्टंट. सो तले खंयचे एक सिच्युएशन आयल्यार ऑफकोर्स डिले जातात. बट अदरवायज आमी 5 वरां थावनूच आमचे एंटरटेनमेंट स्टार्ट करता. आतां 5 वरार म्हणून हांवें थंय घाला पूण एक्चुअली ताच्या पयल्यान आमचे इव्हेंट्स स्टार्ट जातात. दॅट इज भुरग्यांक आनी पेरंट्सां खातीर आमी थोडे एंटरटेनमेंट या गेम्स या कॉन्टेस्ट आमी आसा केल्ले आसा. येदोळ आमी सोशल मिडियाचेर ताचे विशीं सांगोना बट हांगासर आमी त्या विशीं सांगता. सो 5 वरार लोक दुसरो येताना हांगासर ऑलरेडी कालिंगी जावन आसता. सो तांकां येवन रावाजे म्हणून कांय गरज ना. आनी आमचे कांय थिएटर सिटींग या रेग्युलर कॉन्सर्ट या बसून पळोवचें न्हय. आय वॉन्ट पीपल टू स्टँड. गॅलरी आसा जाय जाल्यार बसयेत थंय पिवन खावन गमात करिया. तुका नासोक आसतना नाशेत. Every spot is yours. There is no reserved spot for each. Anga. So that is the concept. So 5 वरार म्हणटा ऑलरेडी 3 वरार स्टार्ट जाता आमचे. ओके. आतां बसूंक ना म्हूण सांगलें. आतां साबार आमची प्रायस तां आसात वा थोड्यांक वय बसूंक तर आसा फेसिलिटी बट इट इज मोर ऑफ अ कॉन्सर्ट कायंड ऑफ अ कॉन्सर्ट. ओके. Just to also add to what people I mean the venue that she has chosen is so beautiful that there's ample parking space. So people don't have to worry about whether there'll be a jam or will I get space. It's beautifully planned in terms of parking
for people to come, have, there's a lot of snack counters that was there last year. The platform itself, where the stage is, it's huge and awesome. So you'll end up meeting so many friends there, and meeting so many people. And I think, as we always say, Mangalore and everyone knows everyone. So ultimately, it is more like a family party. Nengi. Bore. Ata tu 3 varar taun kalingi special la samule. Yes. What is that you're planning? Ave online acherek family group family photo contest. Yes. Tempolegile. Ani sabar mujhe olkichi photos gal nansa ali tancha kut madara sangata. So what I want to know, Hera, here is this contest only for people of our community, or along with this contest, do you have any other contest that you're planning for that will happen at 3 o'clock there? What is the whole idea? Okay, first of all, Konkan Fiesta is not Konkani Fiesta. Musdana sangte tum Konkani Fiesta ke dala. I was like Konkan Fiesta. Konkan wala coastal. It is open for all. It is for everybody. जात का ते काय भेदभाव नसताना कलाकृती खाली कोंकणी म्युझिक मात नाही. ऑब्वियसली 50% कोंकणी म्युझिक असताना तर 7 नोट्स म्हणताना ती कोंकणीन मुस्तू दे आर फेमस फॉर कोंकणी म्युझिक तांचे ओरिजिनल्स या कवर्स जावन दी. सो ऑब्वियसली तांचे कोंकणी म्युझिक पण ते नाही असता. वी हॅव कमर्शियल म्युझिक हाऊस उरले पुरा languages astele. Obviously Rhythm Mates also will cover all languages. Lavita Lobasa, she's a multilingual artist, so mustu bhasha astele. So it's not only Konkani, it is for all communities altogether. So a contest ache vishay disarle. I mean online ache redolus family photo contest ami asa kella asa. So तुम्ही Instagramaचेर गेल्यार थंयसर फोटो फ्रेम तुम्ही डावनलोड कर. डॅरल मस्करेनासान केल्ले कोंकण फिएस्टाचे थीम सॉंग तुम्ही डावनलोड नाही ते तुमकां ऍड कर. फोटो तुमची घाल. कोणाक हायेस्ट व्ह्यूज मेळटात ह्या म्हयन्याच्या अखेरीक तुमकां 10 फ्री पासेस मेळटात कोंकण फिएस्टाक. सो तुम्ही रजिस्टर करूं ना जाल्यार या तुम्ही अप्लाय करूं ना जाल्यार कोंकण फिएस्टाच्या गॉड ब्लेस यू कोंकण फिएस्टाच्या इंस्टाग्रामार पेजीर वचून फोटो कॉन्टेस्टाक तुम्ही पार्ट घेता. आणि ग्राउंडार जावन असचे कॉन्टेस्ट आमी आतां रिवील करता. इट इज कॉल्ड हांवें आनी लॉयडान बसून मस्तू मांडो मारलो काले कॉन्टेस्ट करचे 3 वरार भुरग्यांक पेंटींग गी ड्रॉइंग गी फॅन्सी ड्रेस गी म्हणून. बट वी हॅव कम अप विथ कोफी लिटल किंग अँड क्वीन. कॉफी नाही कोफी बिकॉज इट्स कोंकण फिएस्टा. दिस इज लॉयडाचे ब्रेन चाइल्ड कोफी म्हणून. कल्याक म्हळ्यार गोवन कार्निवलांत किंग मोमो म्हणून फेमस आसा. आमकां लास्ट इयर किंग कॉफी करूंक जाय आसलें आमी आशली की सारले. but he got nervous, I guess. मागीर ती आयडिया सोड सोडली. So this time we thought भुरग्यांक खातीर something like a beauty pageant आनी royal dress केलें like a king, queen or a prince or a princess जावन 5 जावन 12 वर्सांच्या भुरग्यां खातीर आमी हें आसा केलें आसा. Somewhere between 3 o'clock to 5 o'clock आमी beauty pageant type organize करता. So kids and family will be around to take part. Again, so, anyone from any community can participate in this contest. Okay. Anybody can take part. So from 3 p.m. itself, we can expect a lot of noise there because we'll have all our kids all excited to participate. How has the participation been previously at this kids contest? Good? Last year, I fancy dress competition kelle with biodegradable items and it turned out good. We had about 15 contestants. It was pretty good. It was fun to watch. Amazing. Yeah. Okay, now we spoke about the contest. आता contest विषयान तू लेल्या तुझे एक धैर्य आणि तुझी एक एनर्जी सगळं उरलेल्या. तुझ्या टीमांत कितली मेंबर्स आसात? Or do you have like a steady team? आता इतले seasons काडीचे जाल्यार single-handedly it is not possible. We know it. Of course, you are the face of Konkan Fiesta, but एक driving force असता वा एक team म्हणून असता. So, do you have like a regular set of people that you are constantly working with? See, from season 1 to now, definitely there is no constant team. But of course, I mean, my credit will always go to Jeevan Gatti and Sharaf for pushing me into this and making this happen. So second season maka karunk because the experience melan maka second season I almost single-handedly kelle. So of course एक team असले मुझ्याकडे, but it was not like very prominent. ते म्हाका करूंक एक धैर्य जालें काले म्हळ्यार म्हाका करी जेत्त म्हणून एक हट्टान म्हणल्यार बरी केलें. ते जाल्या उपरांत third season of course was in Dubai. That was a different team altogether. Sharad taking the lead in Dubai. आणि fourth season last year तर actually मुझे team इल्ले concrete जाला because Lloyd was
with me, and DJ Marvin Bulla is like an integral part of everything that I do. My personal life zaundi ya professional, and especially with events kala mataka technical knowledge mustasa so to te nayasta raz nasa Sean D'Souza Bendorasa. He's like an entertainer plus doing all the jobs for us. So to asat ani tashe associates asat. Yeah, but this is like the core team, I could say. Yes, Hera, तुझे दौड़े बोरोना इल्ले मका दिसले. And I know I am your pakka follower म्हणून सांगेत आम्ही इतल्या वर्सांतून आमची वळख आनी तो वळटावन I of course follow you आनी म्हाका कळीत आसा that DJ Marvin has played a very important role तुज्या पर्सनल लायफान जावं दी वा तुज्या प्रोफेशनल लायफान जावं दी तुमचें बॉन्ड म्हाका कळीत आसा आनी अवचित एक अवघड घडलें मर्विन अंतरलो आनी कोंकण फिएस्टांत तुजो आनी ताचो सांगात कसो आसलो म्हणून मुस्त हांवें ऑनलायन पळयलां हाच्या विशयांत आयकलां तुजे तावनी आयकलां हेरां तावनी आयकलां आनी अशें आसतना ह्या पुढचें कोंकण फिएस्टा सीझन 5 ट्रिब्यूट टू DJ Marvin म्हणून तुवें दवरलां सो खंयच्या रितीन तूं ताका ट्रिब्यूट दिवन आसाय और हाऊ डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू हिस लेगसी through Konkan Fiesta ile sangeet ge to quickly say because I will ambular then I will start crying so loud. First thing first आता तुम्ही already screen cher पळयते आता असत so much to say. So हांवें Lloyd and टूक मेळोन a song बरयला आसा आमी Englishan बरयला because we want to reach out to masses. It's a song written with grief yet holding ourselves together to move forward with the support, with the love that we have shared when we were there together, you know, in this real world. So I mean, yes, songaचे विशयंत आर्टिस्ट कॅल्विन जोवित आणि वियंत आणि सॉंग आणि ट्यून म्युझिक आणि ट्यून ताणे आणि मार्क रेवलॉनान सिंग केला. सो दॅट इज दॅट ते कोंकण फिएस्टा दिस आमी रिलीज करतल्या. Now tribute to DJ Marvin म्हणून Marvin सरोन 2-3 दिसा या एक हप्त्या भितर we decided that you know we will just get it done because 2 seasons तो मुझ्याकडे तितलं क्लोज नासलो आमी करतना but 3rd season दुबईंत तो मुझ्या उठायलो दुबई 4th season तो नासतना I wouldn't have imagined to do this event कालाक म्हळ्यार आमी सांगाचें म्हणून मुझ्जांक गुत्ता की what was he to us to me हे season हांव एक ल्हान घडीत सांगता 4-5 दिसा पयले फॉर नो रिजन ताचे कडेन कार नासलें हांव आनी शॉन बेळमान वचून ड्रायव्ह कर ताका हाडलें बोला म्हाका आज कोंकण फिएस्टाचें पुरा मिटींग म्हाका आजच मूग दिजें. आय डोंट नो वाय आमी हांगा तो बेळमान वचून तुका पिक त्या दिसा आयल्या एनी फिनिश्ड द एंटायर प्रोजेक्ट प्लॅनिंग वेंडर कोणा कडेन काले करीजे कितले बजेट ये ते वी डिस्कस्ड एवरीथिंग. सो आय एम सो ग्रेटफुल that he didn't leave me in confusion. He finished his job. He told me what are my responsibilities and he left. So if he may not be there in physical, of course I'm going to miss him at the production time and all of that, but in spirit he's helping me and he's been my strength. So yeah, and every artist is going to perform something for him. I've made sure that every artist does something. So I'm inviting, and also we are celebrating friendship, you know, that day. So inviting all friends, family to come and to celebrate life together. So this is something that बहु बरें एक चिंताप आनी DJ Marvin आमच्या फिल्डांत कितलो नावाडदीक जावंक पावलो म्हणल्यार ताच्या मरणा दिसा आमी पळयलो लोकांचो जमत एक साक्स मोगाचें न्हू. हेर आर रियली सॉरी फॉर योर लॉस एंड वी विश यू ऑल द स्ट्रेंथ दॅट यू नीड एंड यू डिजर्व. तुका सर्व बरें मागता कोंकण फिएस्टाक. आतां आय विल गिव यू सम टायम हेरा. लेट मी कम बॅक टू ॲशली तूं इल्लो इमोशनल जालोय. आतां तुजें काळीज मस्त विशाल व्हडलें काळीज तुजें कित्याक हांवें येदोलें सो म्हणल्यार बरी तुजें काम सुलाभ न्ही बारीक कश्टांचें काम एंड मेनी अ टायम्स यू मे फील काल्याक जाय आसलें म्हाका म्हण. आय डोंट नो इफ यू हॅव फेल्ट प्रॉबब्ली हांव तुज्या पोजिशनार आल्यार म्हाका तें बगता आसलें कोणा कितलें कश्ट. इट इज नॉट इजी. आमकां 1-2 भुरग्यांक हँडल करतना तो मस्त कश्ट जाता वा टिचरांक पळयल्यार तांचें मस्त कश्टांचें जॉब एंड हियर यू आर हँडलिंग मेंटली चॅलेंज्ड किड्स. आतां अशें आसतना तांचे खातीर एक्टिविटीज वायज तूं मस्त करताय पूण हें चक्कड सोडून
Ria Foundation ache kale ek vision muni asagi, or are you planning for anything in specific when it comes to Ria Foundation? फर्स्टली म्हाका एक करेक्ट करूंक जाय. सगळ्यांनी चिंतात एशेले भुरग्यांक ओटो काम करतना मस्त कश्ट म्हणून. एक्चुअली कश्ट ना. इट्स एवरी डे वी आर हॅपी बिकॉज यू आर विथ अ बंच ऑफ पीपल हू आर स्माइलिंग एवरी डे. They are not, they have no reason to con you. They're not thinking otherwise. So it's a very positive atmosphere being with them. So तांचे छोटो आसतना तांकां आनी की करी जे म्हणून एक आशें. काल्याक म्हळ्यार आतां आमी रिया फाउंडेशन सादारण 15 years जाले आतां. 15 वर्सां आमी चलयता आसा. एक रेंटेड प्लेसांत चलयता आसा जागो. आनी एशेले भुरग्यांक पळयतना दे नीड सर्टन स्पेसिफिकेशन्स that can make their life easy. So ek rented jago ante pura karung zaina. So this year, by the grace of God and Hera's support, we are hoping that we'll start a construction of a building of their own. So ek jago polila ami poliya. It's all God's plan. Pura zalar, I'm sure we should be able to take up this task. So ye pati the reason I feel special being associated with the Konkani Fiesta is because like she says, there is a divine energy that's leading, like her good nature, wanting to do good for the society, things that we are looking for doing for the children. So I think it's all amalgamating into one cause. So the building is the thing for Ria this year. I think that is a fantastic vision that you have got. एक तुमचोच जागो आणि थंय साबार असल्या व्यक्तींच्या उदरगते खातीर तुमी करचें तें काम. आतां आमचे साबार व्ह्युअर्स आयचें कार्य पळोवनूच आसात. तांकां एक मोतीन आसूंक पुरो दॅट दे वूड लायक टू कॉन्ट्रिब्यूट अ लिटल बीट फॉर दीस कॉज ऑफ योर्स टू बिल्ड अ परमनंट होम फॉर योर inmates. तो आतां तांकां तुमकां एप्रोच करचें जाल्यार वा हाऊ शुड दे एप्रोच यू, हाऊ शुड दे रीच आउट टू यू, कॉन्ट्रिब्यूशन कशें करचें तें सांगेत गे. Sure. Contribute करunचे पयले I want people to come visit the children. I mean, see the work we are doing, see the happiness. If you feel that the kids are being taken care of and they're happy, then I expect you to continue your support with Ria. So firstly, we have a website. You can log into the website, which is www.riafoundation.org. So they can get information about the work we do. आमचे Facebook आणि Instagram and Ria Foundation म्हणून नावार pages आसा. So we try and upload. We also have certain restrictions in terms of posting the kind of content, but we try as much to kind of let people know what we do. Yes, we need a lot of support because like the African proverb, it takes the entire village to bring up the child. So I think these 37 children need everybody's support. So every brick that can be supported would be of great help. So they could visit us, they could visit our website. Otherwise, Hera is always here, the pillar of strength. So they can also get connected with her to know more about Ria. So Konkani Fiesta एक 25 दीस उरले. November 2nd. आता November 2nd वडलता उन्नो चिंतना सडन म्हज्या मोतीक गेलें. November 1st आणि 2nd आमच्या समुदायात एक भारी विशेष 2 दीस. आता हांव चिंतना हेरा, isn't it All Souls Day? It is All Souls Day. Is it like तुवें डेट डिसायड करतना तुका मोतीक येवनांगी वा ताच्या वट्टको हॅलोविनाचें खाली लिंक आसा गी या लॉंग वीकेंड म्हूण दवरलांगी. वाय November 2nd? ओके, सो एक सवाल तुजे मात न्ही रोशल, हे सवाल मस्त जाणांचे आसा. इवन थोड्या पाद्र्यापांक आनी याजाकांक हांवें इनवायट करूंक येताना November 2nd म्हूण सांगलें आसा. हांवें सांगलें गुत्ता फादर. ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट म्हाका हांवें नोट्स जायत आसले. The only date available on a weekend, entire October, November and December, was only November 2nd. हांवें चिंतिनासतना book म्हळें. Generally I do it on a Saturday.
बट म्हाका जाय आसलें सो संडे ऑल्सो 10:30 भितर आमी रॅप अप केल्यार people who want to leave will leave, people who want to stay will stay. आमच्या तली 12 वरांनी पार्टी करून दुसऱ्या दिसा कामाक येतात या whatever करता आमी. So people with that mindset will stay back any which way. आता सेकंड ओवर हांवें बूक केलें एक हप्त्या उपरांत म्हाका एक फोन आयले अरे गो तुका मंडो समाज जाय नोव्हेंबर 2 ऑल सोल्स डे हांवें सांगलें आयतार न्ही त्या दीस परत सकाळी मिसा आसात फर्स्ट हांवें चिंतलें जायत ओय न्ही म्हणून then I have to make up, like I have to own my decisions. I was like, okay, Sunday, so आता तुका गुत्ता तुका कोंकण फिएस्टा की येवंक जाय ऑल सोल्स डे की वचोंक जाय सो सकाळी मिसाक वच संजे राका वच नाजाल्यार तूं सांजेर मिसाक गेल्यार तुजे 7 वरां भितर या 6:30 भितर मिस जाता तूं 7 o'clock जनरली इज द पीक टायम आतां 5 वरां एंटरटेनमेंट आसा वय तुका जाय जाल्यार तूं येताय नाजाल्यार 7 वरां तूं कंटिन्यू करताय सो ऑप्शन इज योर्स बट अगेन ऑल सोल्स डे दिसा इव्हेंट सडावत करिनात but I by chance dorle. Now it all makes sense to me because I am celebrating, we are celebrating Marvin, we are celebrating his soul, we are celebrating friendship, we are celebrating so many things. Now it actually makes sense to me. That is why they say I get goosebumps devachi mandavalu vishist muntavami and I think this all zeros in there. All right. Ata November 2 akille dis urल्यात सगळ्यांच्या मतीन एक सवाल आसा आमी आतां टिकेट्स इट इज अ टिकेटेड शो फर्स्ट ऑफ ऑल टिकेटाचें प्रायसींग इज इट विदीन द रीच म्हणलें पयलें क्वेश्चन इफ इट इज विदीन द रीच कशें आमी टिकेट काण घेवचें ऑनलायन मात्र गी ऑफलायन अवेलेबल आसा गी तुजो एक हांवें विडियो पळयल्लो म्हाका आतां उडास येता तूं एक ट्रंक काडून खंय गी हेणें तेणें धांवोन हाडलें and I think it was something to do with this tickets only nenge so ille makka ticket avishan sa okay first of all Konkan Fiesta entry fee is 300 rupees asa 300 rupees an tumka kalapura melta you are doing a bit of the cause you are also enjoying yourself and also you are supporting a young talent like me to grow further so it is something very minimal. I think majorly it is you're enjoying yourself. To me, आता now 300 rupees कितले बरो मेळटा गेम नॉन. So that is that. Online tickets आसात. QR code तुमच्या TV पडद्यार आता फ्लॅश जातलो या उपरांत आमी TV QR code घालतल्या. So you can scan तुमचे मोबाईल ओपन कर कॅमेरा ओपन केल्यार तुमका एक लिंक येता थंयसर तुम्ही हे करी येता 300 rupees is the entry fee. ते नाही आसता त्या ट्रंकांत काल पराले तिकेट हांवें प्रिंट केल्ले आता प्रिंट कर घरा दवरूंक जायना न्ही काल्यार मस्त जाणां म्हणाली आमचे कडेन जीपे ना आमकां तें कळना म्हणून सो ते ट्रंक काडून कोडयाळच्या थोड्या जाग्यांनी गेली वास बेकरी मंगळा बार एंड रेस्टॉरंट मागीर वायन स्पिरिट्साच्या पुरा तांचे स्टोर्स आसात मागीर रॉब्स किचन थंय पुरा वचून इल्लेले टिकेट दवरून आयल्या सो पीपल कन्विनियंटली कॅन गो अँड बाय टिकेट्स फ्रॉम देम तशें ओके सो टिकेट प्राइसिंग बरें आसा अनेक सांगून हांवें ते 300 रुपीजान काले पुरा मेळटा म्हणून येस एवरी टिकेट हॅज अ चान्स टू विन 10,000 रुपये 10,000 रुपीज सो तुमी भितर येतना तुमकां एक रॅफल ड्रॉ सो बॉक्स मेळटले तुमचे तुमी इन्फॉर्मेशन घालून शोच्या काही मध्ये कदाळाई मनी आम्ही एक रॅफल ड्रॉ करतले आणि यू गेट अ चान्स टू विन 10,000 रुपीज सो 300 रुपीजान विकले मेळटा. No, not only that. I just want to add also. I mean, since I've been part of, the past events, the 300 rupees that you give also gains a lot of employment for a lot of people working on that set over there. So there is employment there. Young artists who are coming, they get in platform to, to be encouraged. So I think we as Mangaloreans have to come forward. It's not about the money. It's purely about encouraging our youth. We need to start getting a culture where, we can gather people, have fun, and have fun responsibly. If we start avoiding or people will not, come openly to do it. So this is a great platform to enjoy your music, enjoy togetherness, and to enjoy friendship. So I think you should come in a lot of numbers to just, make sure that we are able to encourage people. येस डेफिनेटली आनी आमी हे थोडो आर्टिस्ट लायनअपाचें मस्त आयकलें सगळं फेमस आर्टिस्ट आनी सगळ्यांचे
फेवरेट्स आज ह्या पुटे सकड आमच्या कोंकण फिएस्टा सीझन 5 येऊन पावल्या आणि अशें आसतना डेटी विशांत ती आमी आयकलें की 7 नोट्स बँडाची अवेलेबिलिटी बारी एक गरजेची आसली म्हणून 7 नोट्स बँड म्हणटाना सोरो दुखोता हें घडी आमच्या मोतींत प्ले जावनूच आसता. आतां हेरा टिकेट प्रायसींग तुजें बरें आसा 300 क्वायट स्टँडर्ड प्रायस स्टुडंटाक जावं या वर्किंग पिपलांक जावं इट इज नॉट अ बिग अमाउंट म्हणून हांवें सांगीत तातूंत आमकां मेळचें एंटरटेनमेंट इज नेक्स्ट लेवल. ओके आतां आनी एक हांवें सवाल तुजे लागीं विचारचें तर त्या दिसा आर्टिस्ट इज देर अ पर्टिक्युलर पॅटर्न तांणी परफॉर्म करचें इतल्या वरांतल्यान इतल्या वरां हें आर्टिस्ट इतल्या वरां बिकॉज वॉट हॅपन्स इज सगळ्यांचे एक पर्सनल फेवरेट म्हण आसता. आतां थोडी 7 नोट्सा खातीर मात्र येवंक पुरो आतां थोडी लविटा लोबो म्हणल्यार म्हाका बारी देखून हांव राखून आसा लविटा लोबोचें केदाळा इज देर अ पर्टिक्युलर पॅटर्न इन वीच दे आर परफॉर्मिंग. 5 वरार ती 7 नोट्स प्ले करूंक स्टार्ट करता 10 वरार ती मुग जातात. तशें म्हळ्यार सगळे ऑन टायम 5 वरार येवन पावतात न्ही गे. ओके दॅट इज अ व्हेरी 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 स्मार्ट वन. सांगल्यार पॅटर्न म्हाका आनी म्हज्या टिमाक मात ओके ओके आमी आतां पॅटर्न ऑब्वियसली पॅटर्न आसाचे ते इव्हेंट खंयचे फ्लो जायचे जाल्यार पॅटर्न आसाचे बट पॅटर्न सांगल्यार आमकां त्या टायमाचे मात ओके सो वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग ऑफ आवर ऑडियन्स इज दॅट सगळ्यांनी थंय जाता तितले विग्गी येवन पावचें. यू नेवर नो 7 नोट्स पयलें प्ले करूंक पुरो वा आमचें लविटा बाई पयलें सिंग करूंक पुरो वा रिदम इट्स फस्टच येवन तांचें जलवा दाखोवंक पुरो वा आमकां किर्तनाचें परफॉर्मन्स मिस जावंक पुरो लेट आयल्यार. सो सगळ्यांनी व्ह्युअर्सांनी उडास दवरचें टू ऑल आर व्ह्युअर्स. इट इज जस्ट प्रायस्ड एट 300 rupees per ticket which is like yes it is a good sum but it is not very expensive and to get a gala evening like this at this price gather your friends, gather your family and make sure that you're there this time at Konkan Fiesta season 5 because this is nothing like what's happened before. It is going to be on a different level altogether, isn't it, Hera? That is absolutely true. So we have been speaking about only entertainment part. उलता आमी काल entertainment पार्टाचे मात्र विशय तुलो नाल्या. आता लोक चिंतूंक पुरो आता इतले पुरो गम्मत आसतना आमकां इल्ले खायचे इल्ले पियेचे ते सेटअप पुरा आसा. बार काउंटरी आसतले वायन्स एंड स्पिरिट्स इट्स टेकिंग केअर ऑफ दॅट. सो तुमी भायर तण येवचे की हांगा आमी MRP प्रायजार दितानी व्हेरी मिनिमल कॉस्टार दवरला आसा. सो इट्स अ संडे म्हणटाना सगळ्यांकी जॉली जावंक जाय. सो तुमी हांगा येवन जॉली जाया आमचे वाटो तूं जॉली जाया. आतां ते नासता RC केटरर्साक एंटायर फूड काउंटराचे सेटअप तांकां दिल्ले आसा रॉड्रिगस केटरर्स. सो तुमकां दुकरामास जाय या मुटली जाय या जे स्नॅक्स जाय बर्गर जाय पिझ्झा जाय गोला जाय ट्विस्टर जाय तुका काल जाय रॉड्रिगस केटरर्सा कडेन आसता. सो ते आसता. वी ऑल्सो हॅव अ फ्ली मार्केट. So Alka Manoj Ohana community way. So taka te in charge kan ge the asa. So ek dak te mini market abri ami kelle asa. So mainly home products, homegrown products and a lot of people would come there and sell their products and exhibit their products basically. Oh, okay. That's a nice concept. ब्रँड प्रमोट करूंक अवकाश जाय जाल्यार आमचे कडेन सुवात मस्त आसा. तुमी आमकां अप्रोच करी येता. यू कॅन व्हॉट्सॲप मी नाजाल्यार इंस्टाग्रामाचेर DM करी येता. तुमचे ब्रँडिंग आमच्या इव्हेंटार तुमकां करूंक जाय जाल्यार वी विल गिव यू अ ग्रेट डील good visibility on social media and event at the site. So there is a scope for a few more sponsors or few more people to put up stalls. आणि कोणाय की स्टॉल घालूंक जाय जाल्यार तांकां अवकाश करून दिवेत. ओके बरें. आतां आनी एक म्हाका विशय मोतींत आयली. सगळें आतां आमचें कोंकण फिएस्टा कार्य 5 वरांतल्यान आरंभ जाता. कितल्या वरां मुसर एक लगभग आसूंक पुरो? See, the government rule is 10 o'clock. That Okay. is written rule. Okay. But generally, amche events 10:30 mussar lamtat. Okay. We hope and believe that we can extend a little bit. That of course, आता आमले tension surge झाला. देखून आमी DJ म्हणून surge घालू ना. DJ. But do you have a DJ? We do have a DJ नसताना या a DJ technician नसताना आमका ऐकूनाचें नांव सांगूंक म्हाका उडस जावना. थँक्स फॉर रिमाइंडिंग मी. एक DJ टेक्निशियन नासतना ऑल इव्हेंट करूंक आमकां असाध्य बिकॉज आमकां गॅप फिल्स जाय.
when formal जावन असतना या some felicitation is happening या band entries जाताना आमका एक DJs चे it is so important to have the DJ. So आमी DJ Aquin, he's a very great friend, very supportive, very fun also. So ताचे vibe आमी या event काढला ये पटी. So he will support us with the part. Okay. Fantastic. So आता इल्ले दीस उरले tickets थोड्यांक एक डाऊट आसा tickets on the spot मेळटात की या should we pre-book the tickets? Pre-book केल्यार मात्र आमकां एंट्री गी आमकां आतां शुअर ना वी मे हॅव सम प्लॅन हियर एंड देर कॅन वी वॉक इन डायरेक्टली वॉक इन करताना तुमी एक्सेप्ट करतात गी टिकेट्स दितात गी सांगीत गेले ते सांगल्यार तुमी लास्ट मिनिटाकच येतात नो बट बी ऑनेस्ट कशें बुकिंग रेंज कशें जालां टिकेट लॉन्च करतना आय थिंक फॉर अबाउट गुड 15 to 20 days आमी 200 दवरले दॅट इज एन अर्ली बर्ड ऑफर ओके कोणाक पुरा बेगीन टिकेट काडूंक जाय हू आर रियली इंटरेस्टेड इन दॅट 200 rupees दवरले ताचे उपरांत दी एक्चुअल प्राइस 300 दवरले टिकेट्स बरे पुश जाते आसात ऑनलायनाचेर म्हळ्यार प्री बुकिंग्स ऑलरेडी बरे जाते आसात बिकॉज ऑफ कोर्स 7 नोट्स आनी कोंकण फिएस्टाचे दोमसर ब्रँडिंग जाल्ल्यान एंड प्रमोशन्स आमी हे पटिल्ले बेगीन स्टार्ट केल्यात सो पब्लिसिटी तशें जावन इल्ली बरी जावन आसा देवाचे दयेन स्पॉट एंट्री डेफिनेटली आसतली बट इन केस प्री बुकिंग ऑलरेडी आमकां कॅपॅसिटीच्या की सर्ट जालें Oh yeah, but it's very rush quick. Okay. So आता चिंता म्हणजे कॅपॅसिटी 5000ची कॅपॅसिटी येता 5000 जाल्यार बट क्रॅम्प अप जाता 4000 is something that we want to stop at. Okay. Like we are hoping that we get that crowd, but we are almost, we are half the way or something. I could possibly say. Right. आणि आमी सडावत टिकेट बुक करूंक रावचे लास्ट मिनिटाक बक्का तू कया मागीर पण मेळटाने आमचे हेराने ते दिता ते पुरा म्हणून सांगतात सो लास्ट मिनिटा मसर रावतात 2-3 डेजाचे ते रश जाता बट वॉट इफ 3500 4000 टिकेट ऑलरेडी प्री सेल जाले आमचे त्या 1000 लोकांक आयिल्ल्यांक या 500 लोकांक या इवन ते 10 जाणांक आयिल्ल्यांक की 10 जाणांक भितर चड येता बट रश सुरू जाल्यार दे विल नॉट गेट टू एन्जॉय द इव्हेंट सो आमचे पयले जाल्यार आमी त्या दिसा स्टॉप करता And I think as audience it is the right thing to do. खंयचेय कार्यक्रम एक प्लॅन करता आसतना वा मांडून हाडटना ताच्या फाटल्यान मस्त वावर येता आनी तितले वावर एक टीम करता आसतना आमचे खातीर करता आसतना एक बरें कार्यक्रम सादर करीचे म्हणलें एका दिशेन करता आसतना आमी एज ऑडियन्स जाता तितलें पयलें आमचें बुकींग वा आमचें हजरपण कन्फर्म केल्यार ऑर्गनायझर्सांक मस्त सुलाभ जाता वा ते फूड स्टॉल्स दवरतल्यांक वा इतर कावंटर दवरतल्यांक एक मोतीन एक प्लॅन करूंक एक सुलाभ jata. So I would request all our viewers especially to please make sure that you pre-book the tickets. This is not only going to help the organizers but also going to help each one of us as audience who are going to be a part of the show, so that we can have a smooth ride through the evening at Konkani Fiesta season 5. So once again requesting our viewers, if you're planning or even if you are 50% sure, grab a ticket, book your ticket at the earliest, and then you are ready to enjoy Konkani Fiesta season 5. Pre-booking zalar as organizers amka surety asta ki o itlo log zala and we can accommodate seating capacity च्या विषयात आमकां इल्लें चिंती येत. लास्ट मिनिट रश येतना मागीर आमी दरबडटा काले करीजे आमकां अशें थोडे फावटी स्पेशल रिक्वेस्ट आसता, सो वी कॅन अकॉमोडेट टू दॅट. सो हांगासर ऑलरेडी टायम जावन आयलो म्हूण हांव चिंता. हांगासर आमी QR कोड डिस्प्ले करता, सो तुमचे फोन फ्लॅश करून तुमकां आतांच लिंक डावनलोड कर या तुमचे लिंक येता तुमकां हे करी येता, नाजाल्यार फिजिकल टिकेट्स आमी थोड्या जाग्यांनी दवरल्यात थंय तुमकां पिक करी येता. ओके, तर वीक्षकांनो हांगासर आमी एक बरो संवाद चलयलो कोंकण फिएस्टा सीझन 5 विशयांत, अ ट्रिब्यूट टू DJ Marvin, क्रिएटिंग गुड फन फॉर बेटर टुमॉरो. असली कारी आमच्या कोडयाळांत चलतात म्हणलेंच आमकां एक भारी एक संतोशाची खबर आनी हेरान बरें मुखेलपण खाण गेलां. ॲशलीच्या रिया फाउंडेशनाच्या उदरगते खातीर तशेंच तांचें एक इन्वॉल्वमेंट आमकां त्या सांजेच्या वेळार पळोवंक मेळटलें. उडास दवरा नोव्हेंबराची 2 तारीख, सूर्या वुड्स मारोळी 5 वरां थावन.
विग्गीन जेवन इल्ले रेस्ट करून जाल्यार 3 वरां रुत्त येया सबार खारी थंयसर चलोवन आसतात. स्पेशली आमच्या भुरग्यांक मस्त एंटरटेनमेंट मांडून दवरला आनी अल्टिमेटली इट्स हेरा पिंटो, सो वी नो वी विल हॅव अ लॉट ऑफ फन इन स्टोर. सकट वीक्षकांक परत कोंकण फिएस्टा सीझन 5 हांव मोगाचो येवकार मागता. जाता तितले बेगी तुमचे 300 रुपयाचे तिकेट तुमी खाण घेवचे आनी एक पॅक्ड इव्हेंट तुमी करी जाय म्हणली म्हजी विनंती. हेरा एनी वायंडिंग अप वर्ड्स? समेस्तांक हांव परत आपणे दिता. फिशिंग कॅक्टस आमचे इव्हेंट कंपनी कोंकण फिएस्टा हे पटी प्रेजेंट करते आसा अलॉंग विथ रिया फाउंडेशन, ॲशली फर्नांडीस अँड कीर्तना. वी इन्वायट ऑल ऑफ यू. समेस्तांक हांव मोगाचे आपणे दिता. हे तुमचेंत फेस्टिवल तुमच्या खातीर आमी ऑर्गनायज केल्ले आसा रोशलान सांगल्या बरी. सो मोगान तुमी येवचे. Leave the worries aside. Let's come. Let's enjoy the life that we have, the little that we have, the little blessings that we've received. Let's celebrate each other. Let's celebrate us, and let's celebrate Konkani Fiesta. थँक्यू. देव बरें करूं वीक्षकांनो, देव बरें करूं हेरा पिंटो, देव बरें करूं ॲशली फर्नांडीस हांगासर येवन कोंकण फिएस्टाची एक भरपूर माहिती आमकां दिल्याक. काल आज आणि फाल्यां.